मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. अजून जाग्यार पडना बांबोळेची भौशीक शिस्त. जाय थंय उब्यो करतात बसी. फुटपाथार वीज वायरींचो धोको. लोक भोंवतात राम भरोसे. कर्नाटकाक पावसाचो सांवार. गोंयांतूय जावं येता शिवर. आयतारा सोमारा रावात सादूर. हवामान विभागाची शिटकावणी. लोकांक मेळ्यो इलेक्ट्रीक बायक्स पूण अजून हातांत पडनात आरसी बुक. डॉक्युमेंटा बगर कशें जातलें विचारतात बायक बायर्स. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बांबोळे जीएमसी मुखावयल्या रस्त्यार उदका विभाग आनी वीज खात्याची घाळपणां उक्ताडार आयल्यांत. इन्सुलेशन टेपी मारिल्ल्यो इलेक्ट्रीक वायरी लोकांनी चलपाच्या फुटपाथार पळोवपाक मेळटात. रस्तो क्रॉसिंगाचो झेब्रा ट्रॅक नासलो तरी लोक राम भरोसे रस्तो हुपतात. पळयात सरकारी विभागांचो गोंधळ. ह्या आतां आमी आसा ते हिंगा तुमकां दिश्टी पडटा ते जीएमसीच्या फुडल्यान बस स्टॉपाचेर आनी बस स्टॉप आनी हिंगा फुटपाथ आहा. सो आतां तुमी पळया हिंगा लोकांची सेफ्टी आनी लोकांच्यान कशें सेफ वचोंक जाता हे फुटपाथी वयल्यान आनी रस्त्या वयल्यान पळयता. हे तुमी आतां पळयात जीएमसीचे फुडल्यान फुटपाथीचेर. सो हे आतां फुटपाथ जीएमसींतल्यान हिंगा भायर येवपाची आनी हिंगासोटी बसीक वचपाची. आनी हे आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें पळय केबल हो स्ट्रीट लायटीचो केबल. आतां आमी एक घर लगून तर बांदता आमचो वेल प्लॅनिंग आसता. स्विच बॉक्स खंय घालपाचो, बल्ब खंय घालपाचो, ट्यूबलायट खंय घालपाची ती. आतां हिंगा हो केबल रस्त्या वयल्यान सोटी हाडून हिंगा फुटपाथी वयल्यान हाडून इलेक्ट्रिसिटी पोलाक हिंगा हे कनेक्शन दिल्लें आहा. ओके. सो आतां केबलाक हिंगा जॉयंट मारलेलो आहा. हो आतां जॉयंट आतां तुमी जाणा खंयच्याय वक्तार पावस पडटा केन्नाय पावस पडटा आनी हे जॉयंट मारले हिंगा आनी त्या जॉयंटाक टेपी आहा. ह्यो टेपी केन्ना उदकान सोटी ओपन जायत ते सांगूंक जाय. आनी हे ओपन जायत आनी हिंगा पावस पडोन तर लिकेज मारली आनी कोण चलोन वयता पळय ताका शॉक येयलो तो आतां उदतलो वो कितें तें पळय. अशें दिसता तो बराबरान कांय उदचो ना, तो डायरेक्ट वयतलो. सो ही आतां सेफ्टी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची ऑन फुटपाथ ऑपोजिट टू जीएमसी. बांबोळे गोमेको मारत भौशीक सुवातेर चल्ला ते सगळे राम भरोसेच. लागींच हॉस्पिटल आसा म्हण बरें, पूण कोण बसी पोंदात चिड्डून मेलो बिलो जाल्यार हे बळी कोण वाटायतलो कळना. पळयात बसींची बेशिस्त. हिंगा अशेंच सेफ्टी ना लोकांक चलोन वचपाक. सो हिंगा बस स्टॉप सारके ना, बसी सामक्यो रावना, बसी खंयच्या खंय रावप. दुसरी ट्रॅफीक हें जाता पळय ताका कितें प्रॉब्लम जाता ते कोणाक पडलेले ना. बसी आपणाच्यो हिंगा जाय तश्यो बस स्टॉपाचेर रावना, त्यो आपणाक जाय थिंगा रावता. सो हिंगा कोणाची सेफ्टी पडलेली ना. आनी ते म्हटल्यार आतां तेज्या वयल्यान ही आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर. हिंगा तुमी पळयल्यार कितलीं वर्सां जालीं हिंगा झेब्रा क्रॉसींग एक प्रिंट केल्लें ना, पेंट मारलेलो ना. सो लोकांची म्हणटा हिंगा खंयच्यानूच सेफ्टी ना. रस्तो क्रॉसूय करपाक सेफ्टी ना, PWDच्या सायडीनूय सेफ्टी ना आनी आतां ना म्हूण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या वयल्यानूय सेफ्टी ना. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयकारांक इलेक्ट्रिकल बायकांची तरतूद केली खरी, पूण बायक घेतिल्ल्यांक अजून तांचे डॉक्युमेंट मेळूंक ना. ओला म्हणटा गाडयो रजिस्टर आसात. RTO म्हणटा आमचे कडेन रिकॉर्ड ना. 2 वर्सां जावन गेली तरी आरसी बुक मेळूंक नाशिल्ल्यान वाहन चलोवप्यांक मदीं गोंधळ जाला. पळयात रमेश नायकाची स्टोरी. आज तुम्ही जाण आसतले की ज्यो गाडयो रस्त्यार येतात, ज्यो गाडी लोक घेतात, हेंचे डॉक्युमेंट हे रोखडे करूंक जाय आनी रोखडे करून मेळटा. आनी त्याच बरोबर खंयच्यो गाडयो आसूं आज अशी एक प्रॉब्लेम फेस करूंक पडले कडेन आसा लोकांक. त्यो म्हळ्यार ह्यो इलेक्ट्रीक बायक ज्यो ओला बाकी खंयचे आसात, ह्यो बायकांच्यो लोकांनी घेवन आतां वर्स जाले, थोड्यांक 1.5 वर्स जाले, थोड्यांक 6 म्हयने जाले, पूण आज पर्यंत तांकां कंपनीन तेंच्या रेजिस्ट्रेशन करून दिला, पूण
त्यांचे डॉक्युमेंट जे असतात आरसी बुक जो आसा हो अजूनही त्यांच्या हातीक मेळना आणि हेचे खातीर तांकां खंय तरी एक प्रॉब्लेम फेस करूंक पडला. आता जे पुलीस असतात हे न्यू गाडी असले कारणान हांकां हात दाखयनात. जर कदाचित जर एक्सिडेंट जालो आनी कितें जालें जाल्यार मागीर कितें त्यांचे कडेन इन्शुरन्स भरले कडेन तांकां दाखयना न तांकां तेंचे फुडें आरसी बुकूय अजूनही दिलना. वो आतां कित्याक दिलना जेन्ना हेची खबर आमी सुद्दां ह्या ऑफिसान जेन्ना विचारली त्या बायकवाल्याच्या ऑफिसान सांगतात की आमी केले कडेन आसा. आरटीओ विचारता आरटीओ कडेन खंयचेच एक सुद्दां डॉक्युमेंटेशन ना की तेणी हो रेजिस्ट्रेशन नंबर दिला. तर हो नंबर तांकां मेळटा कसो मेळ्ळो आनी कशें रेजिस्ट्रेशन जालें हें पळोवचें पडटलें. कित्याक जे ओनर आसात तेणी आज आमकां सांगले कडेन आसा हे इलेक्ट्रीक बायकाचे की आमकां अजूनही डॉक्युमेंट दिलना म्हणून. आमी गेले जाल्यार आरटीओ विचारल्यार आरटीओ सांगतात की आमकां हेचे कांयच इन्फॉर्मेशन ना आनी आमची हितून कसलो रिकॉर्ड ना म्हणून. म्हणजे हेजेर सरकारान खंय तरी गंभीरान विचार करून लोकांली प्रॉब्लेम जे आसात ही सॉल्व करची म्हणून मागतात. एक्सिडेंट जालो म्हणटो फाल्यां इन्शुरन्स आरसी बुक मागतात ना कितें जालां. सो केन्ना गाडी घेतले तुवें? हांवें दोन वर्स जाले 2 years. हय पण अजूनय तुका आरसी बुक ना? फ्रेंडाक मेळटा ट्रान्सफर. ओके मागीर तुवें आरटीओ वचोन हें केलें? हय चॅक केलें ताणें चॅक केलें हय मागीर कितें सांगता? कांय ना अजून आणि मग फ्रेंडान घेऊन 1.5-2 वरां जातले. आता कितें जालां की आमी आतां ही मोटरसायकल घेतल्या आणि तेजी रजिस्ट्रेशन कंपनीनच केल्या आणि इन्शुरन्स बी तेणी केला. आज रजिस्ट्रेशन आमी अजून आमकां आरसी बुक येवना आणि आरसी बुक केलें जाल्यार वाहनाच्या एपाचेर आमची मोटरसायकल कांय दाखयना. फाल्यां आमकां कितें जालें एक्सिडेंट जालो इन्शुरन्स प्रॉब्लेम जालो दीस इज ए ग्रेट प्रॉब्लेम. आरसी बुक आमी आरटीओ गेले 2 फावटी आणि आरटीओ म्हणटा आमचे कडेन कांयच डॉक्युमेंट ना. मागीर आमी ओला कंपनी भितर गेले ते म्हणपा लागले की खंय राजस्थान किंवा खंय तरी तेंगे ती गोरगांव काय खबर ना खंय आसतले पेपर म्हणपा लागले. पूण हे आतां पेपर तेंगे ते कांय येयना आनी आमकां आरसी बुक म्हणटा तो मेन म्हणटा तो आरसी बुक जाय पडटा. केन्ना पुलिशेन धरलो कडेन धरलो आरसी बुक जाय पडटा. आरसी बुक हेजे कडेन ना आनी आरसी बुक आमकां आजून येयना आनी आरसी बुक ना जाल्यार मडमो आरटीओ भितर येना. फक्त नंबर मेळ्ळो आसा रजिस्ट्रेशन नंबर मेळ्ळा नो आरसी बुक आनी ओला इज नॉट गिवींग एनी सपोर्ट फॉर दॅट फॉर आरसी बुक. ओके तुमी आतां कितें मागतात? आता आमचे सांगपा इतलें की आमकां आरसी बुक जाय. आरसी बुकूच ना ओला कडेन ना आनी ताचे कडेन ना आरटीओ मडगांव थंय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि भक्तीपय बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंयच्यो तिस्त्यो वादयो जाल्यात अशें आमकां पळोवपाक मेळटा. कोयराचो वाठार आनी घाणीचें साम्राज्य वता थंय पातळ्ळां. रस्त्या कुशीक पातळिल्ल्या कोयराक जापसालदार कोण आनी ह्या कोयराचेर संबंदीत विभागाची आड नदर कित्याक हे प्रश्न लोकांक सतायतात. हरमल मांद्रेची एक जिती जागती देख दाखयता संदीप कामुलकार. पळयात. स्वच्छ भारत आणि नितळ गोंय हो फक्त नारोच उरलेलो आसा. हांगा जर पळयत आतां ही हरमलची आनी मांद्र्याची बॉर्डर म्हाका दिसता ह्याय पंचायतीक खबर ना दिसता आनी हरमलाय आनी मांद्र्या पंचायतीक दोगांयका खबर ना दिसता. इवन पंच कितें करता कांय कळना. दोनूय पंच आहा ते. हांगासर आतां इतलो कोयर आसा इतली घाण येता ते सगळे हाडून हांगासर उडयल्ले आसा आनी हो सगळो मांद्र्याचो एंट्रन्स पॉयंट ज्या जाग्यार हरमलान जितलो लोक येता तितलोय लोक हांगासरल्यान पास जाता. तुमकां दिसता म्हाज्या फाटल्यान सगळ्यो गाडयो तुमकां दिसता त्यो सगळ्यो हरमला बिचार येता. आतां बीच हांगासरल्यान फक्त 3 किलोमिटर आसा आनी म्हाका दिसता कित्याक ट्युरिस्ट येतलो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार हेच्या फुडें ट्युरिस्ट कित्याक वयतलो हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. आनी जर ट्युरिस्ट जर कमी जाले अशें जर म्हणटा जाल्यार तेचें कारण हे कचरो. आतां स्वच्छ भारत कितलींशीं वर्सां करता केन्ना पासून हो एकच नारळ फक्त गेले काय फक्त स्वच्छ भारत म्हणटा आनी म्हाका दिसता तो फंड येयल्लो आसता स्वच्छ भारताक तो कोण स्वच्छ करता तोच म्हाका कळना कसो दिसता. कोणाचो म्हाका दिसता हांगासर लक्षच ना की दोळे हांगासर येतकच दोळे धांपता नाकय धांपता आनी वयता कशें दिसता. हांगासरल्यान पळया हो जो रोड आसा तो मेजर रोड आसा आनी हांगासरल्यान सगळे जो फोर्ट आसा तो हांगासरल्यान 7 किलोमिटर आसा
बीच आसा हरमलचो, हांगासर दुसरो जुनसवाडा म्हणटा थंय बीच आसा आनी ही स्वच्छ भारताची घाण रस्त्यार कितलीशीच आतां 2 वर्सां जालीं हांव पळयतां हांगासर आसा. अक्षरशः सरपंच पंच जे आसा न्ही हे अक्षरशः पंचायत ही लुटोवन खातात. हेजेरसून सिद्ध जातात तुम्ही लोकां कडल्यान गार्बेज टॅक्स घेतात मरे, पयशे जे आहा तुमी कितें करतात? हो पयसो जो आसा न्हू गरिबांचो पयसो हो तुमी कोणाक लागून घालतात? हो कचरो न्हू सरपंचाच्या आनी पंचाच्या घरा कडेन उडोवपाचो. हांव जर आसलो न्हू हांगालो पंच, हांगालो स्थानीक जो कोण पंच आहा न्हू ते घरा कडेन उडोवपाचो. कित्याक लागून ताका जर जबाबदारी आपल्या वॉर्डाची घेवपाक जर जायना जाल्यार तेणी बरें पंचाचे तेणी राजिनामा दिवपाचो आनी सरपंचान सुद्दां राजिनामा दिवपाचो. अरे आमी हांगा आयकतात हांगा पंच येतात आनी कोण येतात आनी कांयच करिना हांगा आपल्या गांवाक लागून. पंचाक आनी सरपंचाक वास घेवचो पडटलो. कित्याक लागून हांगाले गांवाच्या पंचाक आंगुलो करता. हे खूपच जाले. प्रत्येक गोंयच्या मतदारसंघान वचून मरे प्रत्येक गोंयकारांनी उठा, जागे जायात. आमी तुमकां डेली सांगता, डेली सांगतात आनी तुमी ते आयकपाक तयार ना जाल्यार हे तुमी आयकून घेयात. हांगासून येता आसतना वास मारलो, गाडयेसून येता एसी गाडयेसून भितर वास मारता. आमकां हांगाले स्थानीक सरपंचाक आनी पंचाक सांगता तुका फोन घेवपाची कॅपेसिटी ना जाल्यार तूं सरपंच पण सोद. हांगा दोंगराचे बिल्डिंगे बांदतात आनी घाण जी आसा न्हू दोंगरा वयली लोकांची हे हॉटेलवाले भायले जे आसात तो भायर उडटा, हे कचरो भायर पडटा. तांकां तुमी इन्स्ट्रक्ट करा आनी जर करूंक ना जाल्यार हांकां सरपंचाक आनी पंचाक तितलोच मरे गोवोरमेंटान एक्सचेंज करपाचें आनी तेंची मरे उचलबाणगी करपाची मागता. अरे घाण काढात. हांव सांगता जीत आरोलकराक, अरे बाबा तुका हेका नवो कॅन्डिडेट म्हणून तुका 5 वर्सां निवडून हाडला, तूं परत घे मरे. हे कितें रे तूं एवढें येवकूच ना रे केन्ना? तूं खंय आसता तूं कळना तसो जाल्यार तर तूं म्हाका दिसता मुख्यमंत्री घरा कडेन आसता दिसता. हे तुज्या वॉर्डान तूं कितें जालां तें पळयनाय. अरे ही घाण अशी इतली घाण ही हांगासून फुडें मांद्र्या. अरे कितें ही घाण? हेचेर कितेंच ना, हेचेर एक्शन कांयच घेवपाचें ना कोणी ना. तूं पंचायतीकूय सांगनाय आनी तूं कार्बेज टॅक्स घेताय मरे तुमी. ते कितें घेतात तुमी तर? ही घाण ती घाण. कार्बेज कोणाचे घेतात तुमी? जीत आनी पंचायती सांगता हे जो कोण मेंबर आसा आनी सरपंच आहा हेंच्यांनी हेचेर ताबडतोब एक्शन घेवन हे काडून उडोवपाचें इतलें सांगता. नाजाल्यार तुमी पंचायतीचो टॅक्स घेतात तो बंद करा लोकांचो आनी तुमचे कडेन जायना जाल्यार तुमी रिजायन तरी जावन घरा बसात. इतलें तुमकां ही घाण पळोवंक जायना आनी अशी घाण तुमी करूं नाका. गोंय आमचें सुंदर ब्युटिफूल गोंय आहा तें गोंय तशेंच दवरात. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. भाजपान भारतात आयज डिक्टेटरशीप राज्यवेवस्था हाडल्या. ही हुकुमशाही आडावपाक सुप्रीम कोर्टाक हस्तक्षेप करचो पडलो. हे अरविंद केजरीवालाक अंतरीम बेल दिवपाचे घडणुकेवेल्यान दिसून आयला. गोवा आम आदमी पार्टीचो मुखेली एडव्होकेट अमित पालेकर म्हणटा, सुप्रीम कोर्टान आपाच्या अरविंद केजरीवालाक बेल दिल्ल्यान आपान कोर्टाचे उपकार मानल्यात. पूण तेच बरोबर केजरीवालाक बंद खणीन जिवेशी मारपाचो यत्न जालो असोय आरोप गोंयच्या आप फुडाऱ्यांनी केला. केजरीवाला विरोधातली केस काल्पनीक. भाजपान राजकीय नदरेन केजरीवालाक सोपोवपाक ती तयार केल्या होवूय तांचो आरोप. भाजपाचो विरोध आता राजकीय उरलो ना, ते देशव्यापी आंदोलन जाला. आपान सांगले, आयकत. मी सदांच सांगताले की डिक्टेटरशीप किंवा जे दादागिरी करता ताजो अंत एक दीस आसताच. खंयी पळयला आसतलें तुमी वेदर इट बी जर्मनी ऑर एनीवेर ती तानाशाही सालाजारशाही किंवा जाका आमी डिक्टेटर म्हणटा ते खंय ना खंय तरी एक दीस तांचो अंत आसता. म्हाका दिसता आज भारतभरान जेन्ना अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट केलो तेन्ना जी नेगेटिव्हिटी बीजेपीक आयली तातल्यान जो राग निर्माण जालो लोकां मदीं तो राग काल खुशेन लोक भायर सरले. दिल्लीन काल दिवाळी साजरी केली गेली जेन्ना सुप्रीम कोर्टान हो जजमेंट ऑर्डर पास केली इंटरिम बेल दिवपाची. इट्स अ व्हेरी हिस्टॉरीक डिसिजन. कारण हांव एक एडवोकेट आशिल्ल्यान आमी अशें प्रेसिडेंट केन्ना अशें पळोवनाशिल्ले. द वे सुप्रीम कोर्ट हॅज इंटरप्रेटेड लॉ टू ग्रांट दिस इंटरिम बेल इट शोज that Supreme Court has upheld democracy. Supreme Court has upheld law and Supreme Court has realized की डिक्टेटोरियल जे गव्हर्नन्स आज भारतीय जनता पार्टीन देशभरान हाडला ते खंय तरी बंद जातले जाल्यार डेमोक्रेसीक वाटोवपा खातीर कोर्टाक इंटरफियर करचे पडटले ते कालच्या ऑर्डरांतल्यान दिसून आयले. वी आर सेलिब्रेटिंग रिलीज ऑफ डेमोक्रेसी. वी आर सेलिब्रेटिंग रिलीज ऑफ पीपल्स पॉवर. वी आर सेलिब्रेटिंग रिलीज ऑफ ऑनेस्टी जी आज भारतीय जनता पार्टी बंदिस्त करपा लागिल्ली ताजी रिलीज जी जाल्या ते सेलिब्रेशन आमी करता. Interim bail is something that cannot be compared to conviction. So अज्ञानान ताणी जे केला स्टेटमेंट पळय म्हाका हांसकय दिसना. कारण वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाळी सेलिब्रेशन करता आसतना रावणाक खंय तरी दुःख जाताच.
जे जे वाईट ज्यो शक्ती असता तांकां दुःख जातात आणि ते दुःख जाल्या उपरांत तकलेचे आणि जिबेचे ताण कंट्रोल उरना तोच दिसून येता तांच्या स्पोक्स पर्सना मदीं. पूण आख्ख्या गोंयान पळयला हे आख्खे इलेक्शन सर भितर आहलो आनी आमच्या लोकांनी बरें काम केलें, भायर सरले विदाउट feeling that our leader is in jail, without feeling sad about it, without mourning that fact that he is behind bars. आमचे पळय सगळे लोक आहात त्यांनी भायर येवन बरें काम केलें म्हणून हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. नाव दॅट आवर सुप्रीमो इज बॅक, वी आर एक्स्ट्रीमली इवन मोर ओवरजॉयड अँड एक्सायटेड टू कंटिन्यू द वर्क दॅट वी बीन डुइंग. भाजपा सरकारान हो कायदो विरोधकांक लागूनच केल्लो, तातूंत बेल मेळपाची तरतूद ना. पूण तरीकय सुप्रीम कोर्टान इंटरीम बेल कित्याक दिलो तर ह्या देशांतली लोकशाय राखपाक, पर्यायान भाजपा सरकारची हुकूमशाय आडावपाक. ॲडव्होकेट अमित पालेकारान मिडियाक सांगले, आयकात. भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना पीएमएलए जो अमेंड केलो, अंडर पीएमएलए तांणी असो तरेन अमेंड केलो की विरोधकांक भितर उडोवपाकच हो कायदो केला असो की बेल मेळप न्ही, आणि त्या कायद्या अंतर्गत अशी इंटरीम बेल मेळप आणि ती बी सुप्रीम कोर्टान दिवप इज अ प्रेसिडेंट लेड डावन बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फ्युचर. So this is something that is unheard of, unusual, and this shows that the Supreme Court has lived up to the expectation of people's faith in judiciary. It is very clear, and it's a very clear precedent which has been laid by the Supreme Court that ki khayच्या dictatorial government in a democracy, they will not allow them to take over democratic process and democratic setup by arresting opposition and kind of having a dictatorial regime in the garb of using laws for arresting opposition. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि भक्तीपय बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शिरगांवचे फामाद लहराई देवीचे जात्रे निमतान लाखांनी भक्तगण धोण जावन पवित्र बाळगितात आणि राती कडेन अग्निदिव्य करतात. कितल्याशाच वर्सां जावन चलत आयिल्ली ही परंपरा. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. आमी हांगासर लयराईचे धोंड रावता केली कमीत कमी म्हाका दिसता 60 वर्सां वयर जाली, कारण म्हाका हांगासर म्हाका 35 वर्सां जाली रावता. तेन्ना आमी अमाशेसून हांगासर धोंड रावता. निमाणे दिसा आमचें माटोव जेवण आसता व्हडलें. आमची अशी परंपरा आसा की आमी सगळे ओल्यांनी करता, हांगासर रांदता ओल्यांनी, आमीच रांदता सगळे. आणि देवीच्या नांवान आमी हांगासर ओले रावन सगळे जेवण करता. जेवण तशेंच ओल्यांनीच आमी जेयता सगळे. आमी इतले काम सगळे भितर आमी तांकां कोणाक हेल्प करनासतना आमी धोणूच रांदतात. आनी आमच्या वांगडा एक शेण शिताळो जावं सारण मारपाक, आयदनां धुवपाक आनी कितें करपाक सगळीं ही आमची बायलां आसात. सगळीं बायलां ती आमकां हेल्प करतात. आनी आमच्या ह्या धोणाची सेवा करता म्हटल्यार कमीत कमी 100 वर्सां क्रॉस जाल्ली आहा. आनी पयलीं म्हाजे बाबा हे करताले आनी जेन्ना पासून बाबान म्हाजे कडेन हें दिलां तेन्ना पासून हांव सांबाळटा. म्हटल्यार हितून सांबाळटा म्हटल्यार ही आमची धोणांची आनी देवीची आमची सेवा कशी, आनी सेवाच करता आमी, त्याच्यावर कांयच स्वार्थ ना, कांय ना. कला आणि भक्तीचो मेळ दाखयत कलाकार भूमेश नायक आणि कला रंगाच्या कलाकारांनी साखळीच्या रवींद्र भवनात लयराई देवीची अप्रतिम रांगोळी चित्रां तयार केल्यात. नमस्कार. फाल्यां लयराई देवीची जात्रा आहा, त्या निमतान आमी हांगासर रवींद्र भवन साखळी रांगोळी घातलेली आहा आणि तिची सायज जावन आसा 4 मीटर बाय 5 मीटर आणि ती आमी आमच्या स्टुडंटांक घेवन केल्ली आसा. आणि आमचे जे सिनियर आर्टिस्ट आहा विकास फडते, प्रमोद नार्वेकर, हांव भूमेश नायक, परत म्हजो स्टुडंट दर्शन नायक आणि तशेंच बाकीचे आमचे कला रंगमाचे स्टुडंट
तेंच्यानी हांगासर हांगा 2 दीस रांगोळी घालपाक लागलेली आसा. सो तुम्ही पळोवंक शकता की भितर आमी ढोल नाचता ते दाखयला. परत कळस घेवन तेचो शिरगांवा जो पुजारी आहा तेजे चित्र हुबेहूब आमी थंय काडलेले आहा. आनी ह्या निमतान आमी एक तेजेर व्हिडिओ सुद्दां काडलेलो आहा. तो सुद्दां आमचो आयज रिलीज जाला. हजारी मोगरी म्हणून असता ते गुच्छ असता त्याच्या झाडाच्या हे फुलापासून तयार केला. लयराई देवीक मोगरी आवडटा न्हू, सो मोगरीच्या पानार हांवें पेंटींग काडलेलें आसा. पानार पेंटींग काडलेलें आसा. हे झाडाचें पान. ओके. कितके दीस लागले तुका काडपाक? म्हाका ही 6 वरां लागली काडपाक. सकाळी 8 सुरू केल्लें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. फुटबॉल शिर्ली स्पोर्ट्स क्लबान सालसेट फुटबॉल क्लबाक हारयलो. 4-2 अशा गोल फरकान शिर्ली स्पोर्ट्स क्लबान जैत मेळयलें. सालसेट फुटबॉल क्लबाचेर पेनल्टी शूटआउटावर विजयता उपरांत फुटबॉल शिर्ली स्पोर्ट्स क्लबाक GFA अंडर-15 दुसऱ्या डिव्हिजन लिगाचो चॅम्पियन म्हूण जाहीर केलो. It's a good initiative by GFA to promote youth football, where if you see Salsett has played 15 matches, 14 they have won, and unluckily they lost the match today. So it is a good initiative if one team gets 15 matches to play, so we can see a lot of development in the future for Goan football. एकदम खुशालकाय भोगली. स्पेशली हांव चोवपा येयलो आयज आमचे सिरली स्पोर्ट्स क्लब फायनला पडला आनी सालसेटा कडेन खेळटा म्हणून. पूण दोनूय टिमी बरे खेळले. सो दोनूय टिमी बरे प्रॉमिसिंग प्लेयर्स आहाय आनी चड शाबासकी दिता आज आमचे सिरली. एक बरें दिसता कित्याक आमच्या सिरली रिसंटली आमचो फुटबॉल ग्रावंडूय इनॉग्रेट जाला. सो हेजे मुखारय सोगटे एज बिलो 15 व अबाव 15 पासून बरी टीम जातली अंडर गायडन्स वार्डन. तो बरो इंट्रस्ट घेता स्पोर्ट्स क्लबाचे मेंबर्सूय. सो ग्रावंड कंप्लीट आमी केला आनी हांव सोगटे प्लेयरांक यंग प्लेयर्स ते बरे हार्डवर्क करून करचे आनी तेमी मुखार वचचे आनी आमचे नॅशनल इंटरनॅशनल प्लेयर आमच्या शिर्ले गांवांत जावचे म्हणून. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. फाटल्या कांय दिसा सावन गोंयचे शिमेर उटंगराचो पावस पडटा आशिल्ल्यान शेनवारा कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचेर खर वादळ तयार जालें. विकसीत जावपी वादळाक लागून ह्या राज्याच्या शिमेलागीं आशिल्ल्या कांय वाठारांनी हलको पावस पडलो. आयतारा आनी सोमारा घसघशीत पावसाची शक्यताय IMDन उक्तायल्या. गडगडाचो पावस आनी वादळी वाऱ्याचो अदमास आसा. दोनूय दिसां खातीर येल्लो अलर्ट दिला. आयतारा खर वारो घुळू येता, झाडांचेर काळ येव येता. सांबाळून वाऱ्याचो वेग वराक 40 किलोमिटरां मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. तापमाना प्रमाण पावस पडलो ना जाल्यार चडांत चड 34 डिग्री आनी उण्यांत उणें 26 डिग्री तापमान उरतले. पूण पावस पडलो जाल्यार प्रत्यक्ष मोल कितलेशेच अंश उणें जातले. 12-13 तारखेक येल्लो अलर्ट. 15 मेरेन पावसाची शिरशिरी, घसघशीत वारो, गडगडाचो सांगात. आयतारचे तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.